शेता बरोबरच सुपारीच्या पिकाक लेगीत पावसाक लागून फटको बसला। फाटल्या म्हयन्यासावन पडपी पावसाक लागून खेडे सावयवेरेंच्या आनंद कडेकार हांच्या बागायतींतल्यो माडयो वाऱ्याक लागून मोडल्यो। सुपाऱ्यो गळपाक लागल्यात। देखून सरकारान कितें तरी लुकसाण भरपाय दिवची म्हूण तांणी मागणी केल्या। कुळागर म्हणजे ह्या वर्सा पावस भरपूर पडलो न्हय, ते खातीर आतां केल्या टायमार सुपारी सगळी गळोन पडल्या। हय, कुळागरां माडयो मोडल्या वाऱ्यान आनी कितें जालां, अशें नुकसाणी भरपूर जाल्या। वाळाच्यो झडो मोडल्या आनी त्या बद्दल आमकां सरकारान कितें तरी हेचेर मदत करची। बागायती कुशीक आशिल्ल्या व्हाळांत लोक कोयर हाडून उडयतात, ताका लागून उदक प्रदूषित जाता। तशेंच बागायतदाराकूय ह्या कोयराक लागून त्रास जाता। लोकांनी कोयर व्हाळांत उडोवचो न्हय अशें आवाहनूय आनंदान केलां। बांदार म्हणजे कितें विशय, बांद हो सगळ्याचो, म्हाका सुद्दां बांद लागता तो, पूण कितें आसा त्या टायमार ते हें काडिना, आडयता तें पळी काडिना आनी तें उदक व्हांवोन सगळें अंदूं कुळागरां गेलें, सगळे कुळागरां नास धूस जाले। बरे वयले लोक पळय कितें कचरो व्हाळां उडयता न्हय, तो सगळो व्हाळां येवन थंय लागता बांद मोडिनाशिल्ल्या कारणान, आनी तें उदक सगळें हें जाता दूशीत जाता। सो तेजेरूय थळाव्या लोकांनी हय, थळाव्या लोकांनी हेचेर विचार करचो मातसो, व्हाळां उडयतना मात तर थोडो विचार करचो। नमस्कार, सध्या मी आसा सावयवेऱ्या गांवांतल्या खेड्या वाठारांत, जंय हांगा एक विजयादुर्गा देवस्थान केरी जें आसा त्या तळयेचो एक फांटो, एक व्हाळ हांगा व्हांवता। हांगा चडशा लोकांचें उत्पन्न म्हटल्यार कुळागरी उत्पन्न, पूण दुर्दैवान सध्या शहरीकरणाचो प्रभाव ह्या सैमान नटलेल्या भागाचेर पडपाक लागला। हो पारंपारीक ओहो नालो जो आसा, ह्या नाल्यान सध्या लोक नाका जाल्लो कचरो हाडून उडयतात। कुळागरी लोक आपले परीन काळजी घेवन त्या कचऱ्याची विल्हेवाट लायतात, पूण शहरी भागांतले कांय सुशिक्षीत लोक ह्या नाल्यान नाका जाल्लो कचरो वापरतात, जातून भुरग्यांचे डायपर, जाणट्यांचे डायपर, लेडीजांचे पॅम्पर्स अशे खूब तरेचो कचरो थंय येवन पडटा। तेजी विल्हेवाट लायता म्हटल्यार थळावे जे शेतकार जे आसा, कुळागरी मनीस आसा, तांकां नाका परत जाता। हे गैरप्रकार आडोवपाचें काम सरकार करूंक शकना, थळाव्यांनीच जतनाय घेवन आपल्या घरांतलो कोयर जो आसा तेची वेवस्थीत विल्हेवाट लावची, अशी ह्या थळाव्या कुळागरांची मागणी आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर खेडे सावयवेरेंच्यान शेखर नायक।